अजय बाब जी जिखतले म्हण एक्सपेक्टेड आशिल्ली तुमकां ही लीड जी मेळ्ळ्या एक्सपेक्टेड आशिल्ली काय आनी चड जाय आशिल्ली? ना म्हाका तशें पळोवंक गेल्यार आमच्या सराक आनी कार्यकर्त्यांक चड लीड मेळटशी दिसताली, पूण त्या तरेन मेळ्ळी ना. पूण हेजेर हांव समाधानी आसा मेळटा. कितें फॅक्टर आहा मेळना जावपाक? ना फॅक्टर जायते आसा. पळय 7 जवळ जवळ कॅन्डिडेट आशिल्ले ह्या हितून रेसींत, आनी प्रत्येक आपली परीन कार्य केल्लें आसा आनी प्रचार केल्लो आसा. तेका लागून कडेन लीड कमी जाल्ले. कितें विचार केला आतां फुडें कितें? म्हाजी विजन पयलें सांगलां. हांव गांव समाज सांबाळपाचें पयलें एकठांय हाडपाचें काम करतलो. म्हाजी प्रायोरिटी जी आसा ती प्रत्येक पंचायतीक स्मशानभुमी आसची, ही हांगाच न्ही गोंयभर आसची, जेणे करून आमकां जे लोक सोडून गेला, जे लोक म्हणटा आमचे नातेवाईक, जे आवय बापूय भाव भयणी कोणीय भुरगे, तांकां एक बरो आसरो मेळचो. हें म्हाका लोली पंचायत जशी आमी केला त्या धर्तीचेर आमी एक स्मशानभुमी म्हाजी प्रायोरिटी आसतली. सेकंड म्हाजें आसतलें जी हायवेचेर आमी लोली पंचायती आशिल्ल्यान हायवेचेर ती गोरवां हायवेचेर घोटेतात रस्त्याक आनी रातीन एक्सिडेंट जातात आनी तितून जायते आमचे भाव भयणीचे जीव वता आनी बरोबर गोरवांय बी वतात. कित्याक गेले 2 म्हयन्याडेन जवळ जवळ 11 गोरवां एकच दिसाक सोंपली तेन्ना खूब दुख्ख जाता. 2017 ते टील ह्या डेटी म्हळ्यार जवळ जवळ 100 वयर गोरवां गेली एक्सिडेंटाक. लोकूय बी सोंपले, लोक बी इंजर्ड जाले. म्हूण म्हाजे कडेन हांव म्हाजी ह्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन पयलीं मागतलो एक तर गोशाळा नाल्यार कोंडवाडा हो प्रायोरिटीचेर करपाक जाय. ऑब्वियसली विजन बरें आसा तुमचें. पंच जालें, आतां झेडपी जालें, आतां आनी राजकारणां फुडें कितें विचार आसा? ना पळय चितावयली मीठ खावन कांय फायदो ना. पळय म्हाजी नशिबां जें आसा आनी फाल्यां पार्टीन जर जबाबदारी म्हाजेर दिली ती हांव पार पाडपाचें काम करतलो. पयलीं हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ही जैत आसा ती पैंगीण मतदारसंघात जिल्हा पंचायतीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या आनी मतदाराच्या आनी प्रामुख्यान ही आमचो लाडको आमदार आनी माननीय मंत्री तेंची आसा. हांव उपकारी आसा आनी आभारी आसा गोंय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू सराचे, तशेंच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सरांचे बी आनी होल कोर टिमीचे बी. आनी हांव सगळे तुमी पत्रकार भाव सगल्यांचो उपकारी आसा, कित्याक तुमी ह्या तरेन म्हाजेर भरभरून प्रेम दिलें आनी आज त्या मतांतल्यान व्यक्त जालें. म्हण हांव मना काळजांतल्यान सगल्यांक देव बरें करूं. सपोर्टर आशिल्ले अजय बाबाली, एक्सपेक्टेशन आशिल्ली तुमकां अजय बाब निवडून येतले म्हणून? शुअर आशिल्लें 101% अजय जिखतलो हाजी खात्री आशिल्ली. कित्याक अजय हो असो मनीस आसा की जो सामान्यांतली सामान्य लोकां खातीर वावर करता. आज अजया मत पडल्यात ती सुद्दां अजय म्हूण पडल्यात आनी प्लस ताका पार्टीची पडल्यात, सरा लागून पडल्यात, पूण अजय म्हूण चडांत चड मत पडल्यात. हे अभिमानान सांगपा हांव आसा. ओके. आनी ताका लागून सगळ्यांक देव बरें करूं. भारतीय जनता पक्षान आयज जो विजय जो आसा तो कार्यकर्त्यांनी जे इतले दीस जाले ते काम करताले प्रत्येक बुथाचेर. त्या बुथाचेर काम करता आसतना हो तेमी विजय जो आसा तो जवळ जवळ आमी हांगा 800 मतां 750 ते 800 मतांनी आमी सारके फिगर मेळूं ना पूण जिखलेले आसा. सांगपाचें म्हळ्यार हो कार्यकर्त्याचो विजय जावन आसा. कार्यकर्त्यांनी इतलें बरें काम केलां म्हणून आमी हे जिखून आयिल्ले आसा. सांगपाचें म्हणलें जाल्यार अजय बाब आज आमकां हांगा पैंगीण मतदारसंघांतल्यान जिल्हा परिशदेक मोठ्या दिक्यान निवडून येयले बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करतां. तशेंच कार्यकर्त्यांचें मेन म्हळ्यार अभिनंदन करता. तशेंच आमचे काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आसा, तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री आसा, हेंचे भरपूर अजय बाबाक सपोर्ट आशिल्लो. म्हणून आयज तांकां तवडकर सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा की इतलो मोठ्यान आयज भारतीय जनता पक्षाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो आमकां हिंगा निवडून येयल्लो आसा. श्रीस्थळ आनी हांगचे आगोंद तुमचे गेल्ले आसा तुमचे बायलां तेजेर तुमी सांगपाचें म्हणलें जाल्यार आमी खंय तरी मातशे कमी पडले, पूण आमी जिखपाच्या उंबरट्यार पाविल्ले आशिल्ले. आमी मान्य करुया की आमी मातशे कमी पडले, म्हणून कार्यकर्ते कमी पडले, आमी काम करपाक कमी पडले.